प्रदीप नायक, PW लेबर सप्लाय सोसायटी अंडर टेम्पररी स्टेटस. आयज आमी हांगा कित्याक जमल्या की आमचो मेन इश्यू आशिल्लो तो रेग्युलेशन आशिल्लो. फाटल्याक आमी 13 तारखेक येयल्ले, एक वीक दिलो आमी गोवोरमेंटाक की एक विका भितर आमचे कितें तुमी रेग्युलेशनाचो जो प्रोसेस आसा तो मुवमेंट करा म्हणून. पूण 20 तारखेक आयज पर्यंत कांयच प्रोसेस जालो ना. एक नाकटाची सादारण नाकटाक कुडक्या म्हणल्यार जाता, कितें आमचो प्रोसेस जालो ना. आनी मेन म्हणल्यार आमचे इतले कॅबिनेटाक डिसिजन जाल्लें आसा की आमकां रेग्युलायज करपा जाय म्हणून. कॅबिनेटाक डिसिजन सीएमान घेतलेलें आसा, पूण कोणूच मिनिस्टर आमच्या सायडच्यान कोण सपोर्ट करना आनी कोण आमचें जें काम करपा जाय करपाक सोदना. गोवा गोवोरमेंट म्हणटा गोवा गोवोरमेंट ऑफ द पीपल फॉर द पीपल म्हणटा, हे गोंयचो गोवोरमेंट म्हणटा. हे जाल्यार गोंयच्या भुरग्यांक हे अशें कित्याक कुसयता. एक टायम असं म्हणटा ते की गोवोरमेंटा वेकन्सी ना. आयज 1,500 वेकन्सी आसा जाल्यार हो गोवोरमेंट कित्याक फील करना. जर तर कॅबिनेटाक डिसिजन जालां, सीएमान जर डिसिजन केलां, पास केलां की जशे पोस्ट क्रिएट जाता तशे PWD घालपाचे, जे आमी हे टेम्पररी स्टेटस भुरग्यां ह्या भुरग्यां मदल्यान सगळ्यांक एब्जॉर्ब करपा जाय. आनी जो पर्यंत हे जे 1200 भुरग्यां ते ऑन रेग्युलर एस्टाब्लिशमेंट जो पर्यंत एब्जॉर्ब जायना तो पर्यंत पोस्ट घेवपाचे ना म्हणून सीएम डिसिजन घेता. जाल्यार हे डिसिजन कित्याक फॉलो करना, डिपार्टमेंट कित्याक इम्प्लिमेंट करना. अजून जे मेन मिनिस्टर कॅबिनेट मिनिस्टर आशिल्ले त्यांचे फुड्यान इवन आमचो PW मिनिस्टर आशिल्लो त्यांचे उजीर सांगतणी तुमचे हे कॅबिनेटाक घालता, पूण तेजे फाटल्यान 2-3 कॅबिनेट जाले तरी आसतना आमचो इश्यूच येना. आतां हे कितें करपाचें. आमचे भुरगे आतां जमल्या, आमचे हे 500 सोंपलेल्या भुरग्याचे. कित्याक हे इतले पोस्ट आसतना हे भायर पोस्ट घालता. ही NOC पळया गोवोरमेंटान कशी चिटींग, स्पेशली PW म्हणटा कशी चिटींग करता पळया. हे 2016 हो आमचो प्रेमानंद कलंगुटकर हो जनरल सेक्रेटरी हो एकटो बरोवन दिता. जे टायमार आमकां चीफ सेक्रेटरीन स्टे दिल्ली की ह्या भुरग्यां 2016 स्टे दिल्ली की जशे पोस्ट ग्रेड आमकां जो पर्यंत एब्जॉर्ब करना तो पर्यंत PW पोस्टूच भरपाना म्हणून चीफ सेक्रेटरी स्टे दिता. आनी आमच्या हितूंतल्यान एकटो भुरगो बरोवन दिता प्रेमानंद कलंगुटकर. आनी हेका वयल्यान जॉबूय दिला PW मिनिस्टरान. हांव सांगता ताका जॉब दिला. आनी एकटे भुरग्याची NOC घेवन 900 पोस्ट सुमार भरता. त्या पोस्ट पळया कसले ते पळय तो बरोवन दिता. वाचता हांव हे पळय वी हॅव नो ऑब्जेक्शन टू कॅरी आउट रिक्रुटमेंट प्रोसेस म्हणून सांगतो. आनी हो एकटो भुरगो बरोवन दिता आनी सादारण 900 पोस्ट करता. चीफ सेक्रेटरी स्टे हो एकटो आपल्या ऑब्जेक्शनान बरोवन दिता आनी 900 पोस्ट भरता. म्हळ्यार असल्यानी हे गव्हर्मेंट कशें भुरग्यांक चिटींग करता पळया. ही NOC आमचे कडेन कोण हे करना, एक दोळ्या काडून पळयना बाबा तुमची इश्यू आमी कोणूच पळयना. सगळे ना गव्हर्मेंटान अशें आमी गव्हर्मेंटा कडेन मागता तुमकां जर आमचे कडल्यान कितें अपेक्षा की आमी तुमकां पयशे काडून दिवचे आनी आमचें काम करचें तेंय दिता आमी सांगता आमकां गव्हर्मेंटान. पूण इतले वर्सां 20-20 वर्सां भुरग्याची लायफ पिड्यार करनाका. सोसायटी टेम्पररी स्टेटस वर्कर्स आमगेलो मेन डिमांड आसा तो रेग्युलायजेशन. आमकां आतां कितले 1260 ते वर्कर आसा तिंगा ह्याचेरूच आमकां आसा तशेंच रेग्युलर करपाचें इतलोच डिमांड आसा. आनी ते गव्हर्मेंटान आयचे आयज आमकां कितें ते आन्सर दिवपा जाय. फायल बी सगळी चीफ सेक्रेटरी रेडी आसा रेग्युलर फायल ती आयचे आयज आमकां रेग्युलायजेशनाचें कितें तें विथ रिटर्न दिवपा जाय. तें आमी हांगसरले आयज उठपाना. भुरग्याचें कितें जायना, भुरग्याची लायफ जालें काबार. आनी आवयन कितें करपाचें, भुरग्या बाळांनी कितें करपाचें तें तुमी सांगा. आनी आमचें कित्या खातीर जायना हे आनी हे भुरगे इतले आतां येवन आतां सगळे हे काडून निवळ काडून रावतात. तुमचे कामां जाता, आमची भुरग्यांची कामां जायना. गोंयकारां भुरगीं भायल्या लोकांक इतले हाडून तुमी भरतात कित्या खातीर. आमी कितें करपाचें ना आमी हांगाच रावता वोटिंगाक पडोंक. आमी हांगाच रावता, आमी कोणाक धाडिना, तुमकां वाटूय बी सोडिना. आमी हांगाच न्हिदतले. तुमकां सांगा तुमी हे संवसारान आमी कितें करता. भुरग्यांक खंय कामाक वयतले कितें काम करतले. वर्स जालें तेंचे काबार जाले, म्हातारे जाले ते. हे लायफ वर्सां पळया तुमी तेंचे. आनी त्या भुरग्या प्रमाणे करून दिया. नातरां पोतरां जालीं आमी. आतां कितें करता नाताक करा. नाला ना आमी हांगाच रावतली. कितलीं वर्सां जालीं घरा कडेन आसा, कामाक आसा पूण इश्ट जावना. कितें करपाचें तें सांग. 10 वर्सां जालीं पूण आजुनूय तें फिक्स जावना म्हाजो पप्पा. म्हणून आयज हांव म्हाज्या पप्पाक सपोर्ट करपाक येयलें. जाल्यार तितले बेगीन म्हाज्या पप्पा फिक्स करा. आजुनूय ताका आजून फिक्स करूं ना. 16 वर्सां जालीं पप्पा इतलें काम करता पूण काय करूं ना ताजें.